दिव्यवाणी 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 मोगाच्या बाबयनीनो आमकां हांगा थोडी मोगाची मनशां येतात आनी तसल्यांपैकी बायटावन आयिल्लीं तिकेशे प्रायवंत हांगा दोगां बबोन्यो येवन एक ल्हानशें घर काडून हांगा रावल्यांत आनी ती भायल्या गांवांत आसलीं आनी एकल्याक एक पूत आसा आनी एकल्याक एक ती धूव आसा ती भायर आसात आनी ती मागीर दोगांयचे न्हवरे नात सरल्यात आनी तशें जावन आसतना ती खालगडचें म्हणून हांगा घर काडून आहात तांकां भायल्या गांवांत आसल्या भुरग्यां वाटून रावंक तिकेचे कश्ट मारतात म्हणून तांणी बघून तांणी चिंतलें बगलें आनी मुंबय आसली मुंबयतावन ते सोडून ती आतां हांगा कोडयाळांत घर काडून रावल्यांत थोडे तेंपातावन तातूंत एकली येता हांगा कितें येता म्हूण सांगल्यार तिका आंग दूख म्हणटा ती सगळें बॉडींत पेन म्हणून एपटी ह्या सायडीन कठीण थोडे वाटेन फाटींत दूख सोसूंक जायना म्हाका दूख म्हणून डॉक्टराचेर वचून पुरा ते MRI आनी एक्सरे आनी कल ब्लड चॅकअप आनी पुरा रिपोर्ट येयल्यार नॉर्मल म्हणून येतात देखून रांदचें खालें गे म्हणून आंग सगळें दूख आनी तिका ती दूख सोसूंक हाडूंक जायना म्हणटा दूख इल्लीशी दूख आयली जाल्यार नातल्या कली तिका खबर आयकोंक मेळ्ळी कुटपातावन आनी खंय खबर आयकोंक म्हणल्यार तें कठीण दुखता तें चिंताप तिका दुखता म्हणून सोसूंक जायना आटापूंक जायना म्हणटा ती त्यो सोब वापरता ती आटापूंक जायना म्हाका हें आटापूंक जायना म्हणटा पूण तिची व्हडली भयण तिका 68 आनी एका 2 वर्सां ल्हान ही 66 2 वर्सां ल्हान ती 2 वर्सां व्हड तशें ती 68 आनी तिका म्हणटा ती खंय हिच्याक चड कश्ट तिका आसात जाल्यार आंग दुखना कांय ना न्ही थोड्यांक आंग दूख कुटपातावन येता गी ह्या रगतांत येता गी म्हणून पळया म्हळ्यार तिका कांय ती म्हणटा म्हाका आंग दुखना आनी कांय ना म्हणून मागीर एकल्याक तो बसोवन आमी कावन्सिलींग केलें कावन्सिलींग करतना तिका कालें म्हळ्यार तिचो न्हवरो सरला मस्त तिका काजाराच्या जिणयेंत कश्ट मेळ्ळे सोसूंक जायनातले आटापूंक जायनातले झगडीं आनी आपात गलसो झगडी दूख लढाई आनी खिरखिरी आनी परत सगळी लग्नांची न्ही म्हणटा ती 50 आनी म्हणटा म्हजे कडेन 50 वर्सांच्या प्रायर हांवें सोंसुल्ले कश्ट दुखांनी म्हज्यान तोंड पुसलां म्हणून मस्त कश्ट तिका आनी व्हडल्या भयणीचो न्हवरो तिका आतां 68 वर्सां तिच्या न्हवरो 80 वर्सां म्हळ्यार 12 वर्सां व्हड तिच्याकी तो आयल्या वार सरलो तो एक पांय निसरून पडोवन सरलो तो सर भारी बरें मनीस आनी ती म्हणटात म्हज्या न्हवऱ्यान म्हाका सकयल दवरल्यार मूय व्हरता वयर जाल्यार गौण व्हरता त्या मोगान म्हाका पळयलां म्हणून त्या मोगान म्हज्या न्हवऱ्यान म्हाका पळयलां आनी इतलो म्हजो मोग केला म्हणून ती म्हणटा आनी म्हाका हांवें विचारलें तुका 50 वर्सांच्या काजार जाल्यार सुरत जावन कशें पळयलें तूं 50 वर्सांचें म्हाका 50 वर्सांची प्राय जाताना कितल्या मोगान पळयलां पादताणें हें म्हणून सांगता कितल्या मोगान पळयलां हर एक दीस म्हजी जतन खाणा येतालो हर एक दीस आनी म्हजें खंयलें काम करता तूं काले रांदताय हर एक दीस जातालो कश्ट जाल्यार करूंक वचना काम भारी भांगरात असो म्हणून हांवें ताचो मस्त मोग केला म्हणून आनी हिका कश्ट मेळ्ळे म्हणून आतां आमचें आंग दूख येवचें या उतार प्रेयर आतां हे कश्ट येवचें ताचें मूळ कारण आतां कळ्ळें गे मोगाच्यान खालें गे म्हणून मोगाच्यान आनी एक काल्यान तुमकां सांगाचें म्हूण आशेतालो म्हूण सांगती आशेता म्हजो एकलो सांगाती म्हाका पयशे करचे म्हणून तो ल्हान तावणी म्हाका एकूच ताच्या म्हणजे जिणेचो शेवट पयशे करचे दुडू करचे म्हाका ग्रेस्त जायचे म्हणून तांकां दुर्बळ गाय आयिल्लीशी पूण ती आनी त्या दुर्बळ गायन तो वयर येचे जाल्यार वयर आयलो तो तितले कश्ट शिकोवन मागीर तो भायल्या गांव वचोन पयशे करून काजार जावन आनी दोगांनी तांणी काम करून आनी मस्त वयर आयल्यांत आयले वार ताका कितल्या वर्सां 40 आनी 5 वर्सां दातीत कोणा गाय ताचे उपरांत हांवें पयले फावटी मेळचें ताका अशें म्हाका तो सोदून आयला खंय हाचेर म्हाका वॉट्सॅपाचेर पळोवन युट्यूबार पळोवन म्हजी वळख सोदून घेवन म्हाका मेळोवंक आयला आनी आमी मोगाचे आसले हांव त्या उलयतले हांव म्हणा म्हाका ताचें एक बरें जातालें म्हळ्यार म्हाका ध्येय आसा रे म्हाका जिणेक गुरी आसा रे हांव आशावादी रे एक दीस कर दाखयता रे हांव कशें पयशे जोडना वयर येता पळय रे कशें कारार भोंवता पळय रे कशें गम्मत आसता पळय तें कळ्ळें हॅप्पी लायफ करता पळय रे म्हण ताणें ल्हानपणांत त्या आपणार आमी उलयलां कोणी मास्टरान सांगली वाचली सांगली काणी या काल्या कोणाची हिरोची काणी फिल्मान पळयली काणी कलें पळोवन कितें गी आनी ताचें एकच कालें म्हळ्यार हांव पयशे करता म्हणून
मस्त पयशे करून मस्त ताणें एक दोरो बांदला हांवें थोड्यो फोटो पळयल्यो ताणें दाखयल्यो घरच्यांनी ओडल्यो तो हांगा येयला कितें म्हळ्यार न्हीद पडना खिरी खिरी इराराय जाता नाकाच म्हण जाता जिनी म्हणून नाकाच म्हण जाता खंय या म्हण जाता म्हण म्हाका खरांदा जाता म्हणून हॅप्पी लायफ म्हूण आशिल्लो आज खंय पावलो पळया देखून मोगाच्या न्हू दीस वेता वेता आमकां हाल करता म्हळ्यार दीस वेता वेता भलायकी बरी हॅप्पी सुखी जिणी कशी ती जाता दीस येताना आमची जिणी हॅप्पी सुखी जिणी हॅप्पी हेल्दी लायफ भलायकी बरीत जिवीत आमचे दीस येता भलायकी बरीत जावचें सुखान आसचें सुखाळ दीस ते कशे आमकां मेळचे ते कशें मेळचे ताच्या विशयान आमी काल चिंतलां गी देखून मोगाच्या न्हू आतां टायम आनी एनर्जी वेळ आनी सकत दिसय आमी इनवेस्ट करीत आतां जर तर आमकां जाय आमी आशेता बरी भलायकी आमकां जाय हॅप्पी जायचे आमकां प्रायवन जाताना म्हणून हर एकल्यांक हॅप्पी आसायचें म्हणून आमकां आशा आसता आतां तरणाट्यासान कशें जाता पूण प्राय जाताना आमी रिटायर जाताना हॅप्पी जायचे त्या खातीर आमी जिणी मांडून हाडची हॅप्पी जायचे आतां हॅप्पी आसायचे आतां तरणाटेपणा हॅप्पीनेस आसता पूण प्रायवन जाल्ल्या उपरांत आमचे प्रायवंत हॅप्पी आहात गी हां वय हें हॅप्पी आसचें कशें म्हणून देखून ताका वेळ दिता देखून ताका वेळ आनी एनर्जी आतां दिवचे आमी वेळ आनी एनर्जी आतां दिवचे हॅप्पी आसूंक वेळ आनी एनर्जी आमचे टायम आनी सकत आतां दिवचे देखून मिलेनियल्स म्हणटात आमी मिलेनियल्स म्हळ्यार आतांची 20 वर्सां तावन 30 वर्सांच्या भितरली तरणाटी युवा जाणां 20 वर्सां तावन या 16-18 वर्सां तावन ह्या 20-18 वर्सां तावन 30 आनी 2 वर्सां म्हणसर म्हण येता आमी ह्या टायमाची ह्या प्रायाच्या कडेन युवा जाणां कडेन हांवें मस्तू जाणां कडेन विचारलें तुमच्या जिणेचो शेवट कालें वॉट इज द पर्पज ऑफ युअर लायफ वॉट इज द गोल वॉट इज युअर गोल ऑफ लायफ म्हणून आनी मस्त जाणां भुरगीं शिकिल्लीं भायर कामाक आनी येचीं पुरो हांगा येतात मागण्या करूंक आनी पुरो आमच्या मागण्याक येतात तीं आवय बापूय धाडटात म्हूण दिसता हांगा अराधनाक येतात एक 4-5 दीस अराधना मागीर भायर येतात त्या मस्त जाणांक आतां खबर मेळ्ळी एकामेकाक सांगून देखून त्या आमच्या 9:30 वरांच्या अराधना 9 तावन 11 अराधना 2 वरांच्या बरें करतात मागण्याचे मनशां येतात आनी कितलें बरें करतात आमच्या फादरा बऱ्यांत अजा पावतात तांच्या मागण्यांची रीत पळोवन तांचे पावरफूल मागण्या पळोवन खोल पावरफूल मागण्या म्हणटात हांगा आयिल्ले पाद्रा प्रत्येक भायर तावन आयिल्ल्या पाद्राबाणी परत पळोवन आनी ते म्हणटात व्हेरी पावरफूल मागण्या त्या मागण्या ते आयिल्लीं तांकां हांवें विचारचें म्हणजे म्हाका मेळटात ती तांचे कडेन विचारचें हांवें तुमकां जिणेचो शेवट कितें वॉट्स द पर्पज ऑफ लायफ म्हणून तांची जाप पळय मिलेनियल्स म्हणटा आमी तरणाटी आतांची ती म्हणटा जिणेचो शेवट एकच काले म्हूण सांगल्यार आमकां 80% ऑफ रिसर्चांत अमेरिकांत ती 10th म्हणा 80% ऑफ तांणी रिसर्च केल्या मिलेनियल्सा कडेन विचारून तांणी 1000 जाणां कडेन विचारल्यो तरणाट्यां कडेन तांणी 1000 80% 80% कल एकच जाप दिली आमकां जिणेचो उद्देश एकच दुडू कमावचो मागीर ताणें आनी एक सवाल केला तांकां दुसरो उद्देश खंयचो गी म्हूण तुमच्या जिणेचो उद्देश शेवट खंयचो दुसरो म्हणून दुसऱ्या शेवटाक तांणी दाब दिले काले म्हळ्यार आमकां फेमस जायचें म्हणून फेम जायचें म्हणून आमकां दुसरो जिणेचो संवय जाय म्हणून आमकां फेमस जायचें म्हणून फेम जायचें म्हणून देखून आमी एक ग्रेस्त गाय दुडू करचो आनी 50% लोकांनी सांगलें म्हळ्यार फेम टू बिकम फेमस आमकां फामाद जायचें म्हणून एक दुडू करचें व्हडलें ग्रेट जायचें फामाद जायचें म्हणून आमची आशा आमी ती सांगतात वय देखून सदांनीसी तांकां सांगतात तांकां पयशे जोडीचे फेम जायचे मस्तू दुडू जायचे लाखांनी दुडू जायचे जाल्यार देखून तांकां सदांनी ती बागोवन काम करूंक सांगतात तांकां बागोवन काम करूं हार्डवर्क करूंक सांगतात हार्डवर्क करा वावरा दीस रात थोड्यांक 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे 16 वरां म्हळ्यार 8 वरां समाजीच्या लेखा प्रमाण 8 वरां काम केलें सड्ड जालें 16 वरां डबल वरां केल्लीं आसात राती न्हीद कळना आनी पुरा घरा येवन काम करचें आहात पयशे जोडीचे म्हळ्यार उद्देशाक ओवर टायम आनी पुरा खर पयशे जोडूंक आनी पुरा वर्क व्हेरी हार्ड टू एचीव युअर गोल तुमकां दुडू जाय न्ही तो एचीव करूंक ग्रेस्त जायचें न्ही ग्रेस्त जावन तुमकां एचीव करूंक हार्ड वर्क करा काम करा म्हणून हार्ड वर्क करा आनी बागोवन काम करा सगळो दीस बागोवन थोडी अशींच डेस्कार न्ही दिल्यो फोटो पुरो आमी पळयता थोडे आमी तांचे फोटो काडून धरतात फाटल्यान कितलें तांचें काम करच्या जाग्यार अशें बागोवन न्हिदोवन आसात
न्हिदोवन बग्गाल्यान तशें न्हिदल्यान तेंच्यांनी जमायल्या राती न्हिदल्यान ती नांदी सकाळींचे फोटो थोडे घाण धाडटात म्हाका आनी तांदू बग्गोन काम करता उरलीं पुरो त्या ऑफिसांत 50 जाणां मस्त जावन अशें हाचेर कंप्युटरार न्हिदल्यांत अशें बागोवन हार्ड वर्क एचीव देखून एचीव करचें जाल्यार मोर एंड मोर एचीव मोर एंड मोर हार्ड वर्क म्हूण सांगून देखून म्हाका न्हू आमी हॅप्पी लायफ सुखी जिणी जे तर आमी हाच्या फाटल्यान वचचें दुडवा फाटल्यान वचचें या फामाद जावंक फेमस जावंक टू बिकम फेमस हाच्या फाटल्यान वचचें आमी आमच्या कुटुंबान फेमस जावंक सेसांबरा फेमस जावंक आमी हाच्या फाटल्यान वचचें विचारचें ह्याच्या फाटल्यान दुडवा फाटल्यान वचचें गे म्हूण हाच्या फाटल्यान वचचें गे म्हणून आमकां इम्प्रेशन दिता हाच्या फाटल्यान गेल्यार मात्र हाच्या फाटल्यान हार्ड वर्क आनी दूड कमयल्यार मात्र तूं हॅप्पी जाताय दूड कमय ग्रेस्त जाल्यार मात्र हॅप्पी जाताय दूड कमयल्यार मात्र हॅप्पी जाताय म्हणल्यार इम्प्रेशन आमच्या मतीन घालां दीस रात आमचें बरें घालता टी व्ही पळयला आनी वॉट्सॅपानी पळयल्यार ओल्यो काणयो सांगण्यो पळयतात आमी हार्ड वर्क करून डेस्कार पडोवन आमी काम करचें हार्ड वर्क करचें कठीण वावर करचें आनी ग्रेस्त जायचें फेमस जायचें म्हणून पूण हॅप्पी लायफांत वचा गी वय तशें केल्लो म्हजो इश्ट हांगा आयला पळय न्हीद पडना म्हाका आंग नमोण जाता तकली राड जाता जड जाता खाम जाता म्हूण कळना डॉक्टरांचें पुरो चॅकअप जाल्यार खाम नाकास म्हूण जाता खंय सलयाम जाता तशें म्हणून तो सांगचें तें आयकतना जुम्मू जाता इतलें पुरो आसून तशें दोऱ्याक गेल्ले पयशेच कांय कितले हांव सांगना खंयच्या टायपास वता न्हू दोरो बदला घराक वय 30 सेंट्स जाग्याक तो जोडलो दोरो बदीचे जाल्यार ताणें कितले लाख गेल्यात की कोणाक गोतो तशें ताचेर आसले बल्ब व्हडले फॉरेन हाडले गेल्यात देखून लोकांक करची विंचोवणी आनी तांकां नीज जाल्लें तें नीज जाल्लें तेलें आनी तांणी आशेल्लें दिसना लोकांक करची विंचोवणी ते विंचोवणी काय करतात ग्रेस्त जायचे फामाद जायचे म्हणून विंचोवणी करतात ल्हान आसतना विंचोवणी करतात ताच्या फाटल्यान धांवतात आनी तांच्या नीज जिणेन खाल मेळ्ळें तांकां हॅप्पी लायफ मेळ्ळें गी ग्रेस्तकाय मेळ्ळी जावंक पुरो दूड मेळ्ळो जावंक पुरो हॅप्पिनेस मेळ्ळें गी बरी भलायकी मेळ्ळी गी वय मोगाचें न्हू ती मेळ्ळी गी म्हूण पळोवचें पडटा आमी ती बरी भलायकी मेळ्ळी गी म्हूण पळोवचें पडटा देखून मोगाचें न्हू तांणी आशेल्लें जाल्लें दिसना तांणी आशेल्लें तांच्या जिणेंत जाल्लें तें आशेल्लें मेळ्ळें तांकां दिसना देखून आनी दूड जाला ग्रेस्तकाय जाला हॅप्पी लायफ ना म्हणटात देखून दूड आमकां उपकार पडना म्हणटात आतां उपकार पडना तो आसलो वखदाक ताका कत एक लाखांनी दोवता म्हूण सांगतात देखून मनशा जिणी कळची कशी मोगाचें न्हू म्हाका आतां एका मनशाची आमची जिणी कशी कळची म्हजी जिणी तुमकां कळचे जाल्यार तुमी म्हज्या फाटल्या जिणे वयर सवालां करीचे म्हजी फाटली जिणे विशयी विचारीचे तुमी आतां तुमची जिणी म्हाका कळचे जाल्यार तुमचे कडेन हांवें काय करचें सवालां करीचे हांवें सवालां करचें तुमचे जिणे वयर आदले वयर 15 वर्सांत हांव सवालां विचारून वचपाचें हांवें तशें आनी ते आदल्या जिणे वयर फास्ट लायफाचेर आमी जायते विचारचें पडटा आनी ताचें विचारतना काय जाता म्हळ्यार मस्तू संगती उडासनात आदल्यो आमी विचारून सोडटा फॉरगेट जाता आमकां जायत्यो संगती आमी विसरून येतात आमच्यांतल्यो विसरून येतात मोगाच्यो न्हू जायत्यो संगती आमची विसरून येतात देखून मोगाच्यो न्हू 15 वर्सांच्या प्रायर्ताव न्हू पळयल्यार कितें आमकां हॅप्पी दवरलां सुखी दवरलां आनी भलायकेन दवरलां ह्या विशयांत आमी विचारल्यार हार्वर्ड युनिवर्सिटींत एक रिसर्च केलें तांणी एक रिसर्च केलें अमेरिकाच्या हार्वर्ड वर्ल्ड नंबर 1 आसा ती सगळ्या संवसारांत 1 पयलें स्थानार तांणी 724 दादल्यांक 55 वर्सां जावन 75 इयर्सां जावन पळय आतां खंयच्या प्राय पावल्यात पळय ते 15 वर्सांच्या भुरग्यांक तांणी खाणयलें वचून आनी 15 वर्सांच्या भुरग्यांक 55 वर्सां आदीं जावन ती युनिवर्सिटी स्टडी करता त्या युनिवर्सिटी तें केंद्र आसा अबावट हॅपीनेस इन लायफ म्हणून रिसर्च ऑन हॅपीनेस ऑफ लायफ म्हणून एक सेंटर आसा आनी त्या सेंटरान काय केलां भुरग्यांची स्टडी केल्या त्या 724 जाणांची ते 15 वर्सांचे आसतना तांणी स्टडी केल्या 55 वर्सां आदीं जावन केल्या आतां हें करंत आसात ते खरी आतां ते थोडे 90 वर्सां पावल्या जाल्यार तांकां चेडे वर्सां वचून तांच्या घरा वचून फोन करून थोडीं सवालां विचारून मायेत जोडोवन तांकां एकच जाय हॅप्पी लायफ आमी आशेल्लें जिवीत खुशयेचें जिवीत संतोशा बरी जिवीत ते मेळचें कशें हें रिसर्च करनात काल्या फाटल्यान गेल्यार प्राय जाताना आमकां सुखी जिवन साद
पिडा नासतना आनी तकली उडनासतना बरी न्हीद हे जाय जाल्यार आमी कसली जिणी जियेजेगी म्हणून तांणी एक रिसर्च केला वरी 2 वर्सां ಒಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು या 724 जणांक ते स्टडी करत आसात वय देखून ते कसल्या विशयांत विचारतात ते कसल्या विशयांत सवालां करतात कसल्या विशयांत माहिती ते कळयतात एक होम लायफ म्हळ्यार घरचें जिवीत कुटुंबाचें जिवीत कुटुंबांत कसलें पर आसलें कशें जालें तें कितें जालें कुटुंबाचें जिवीत कशें आहा तांचें म्हण विचारतात दुसरें कहलें म्हळ्यार तांची भलायकी कशी आहा भलायकी बिगडल्या गी मतीची भलायकी कुडीची भलायकी कशी आसा गी म्हण विचारतात आनी तिसरें म्हण विचारतात म्हळ्यार कामा विशयांत विचारतात कामा विशयांत कामाच्या जाग्यार कशें जालें कामाय कशी जाली कामांतले हॅप्पी आशिल्ल्यात की कशें तुमी काम केलें गी म्हण विचारतात कामाच्या विशयांत विचारतात मोगाच्यान थंय आतां थोडे 90 वर्सां वर्सांचे ते जावंक पावल्यात जाल्यार तांचे लागीं आतां तांच्या 2000 भुरग्यां कडेन कॉन्टॅक्ट दवरून आसात 2000 भुरग्यांक तांच्या भुरग्यांक 724 लोकांचे दादल्यांची तांच्या तो 2000 भुरग्यांक त्या 2000 भुरग्यांचे वयर ते स्टडी करतात रिसर्च करतात वय आनी तूं 2 ग्रुपाचे 724 तूं 2 ग्रुपांचे युवजन आसात आसले त्या दळा 2 तरांचे एक काले म्हण सांगल्यार तातूंत थोडे काले म्हळ्यार दुसऱ्या महाझुजाक झुजोवंक गेल्ले झुजोवन फाटी आयिल्ले 15 वर्सां स्टडी करता ते 22-23 जाताना झुजाक गेल्ले ते झुजांत फाटी आयिल्ल्या उपरांत तांणी स्टडी करून सुरू केली तांकां सांगलें तुमी खंय येता जाल्यार आमकां एक तुमी तिळसून आनी तुमचे फोन नंबर दिवन घर बदलिता जाल्यार एड्रेस आनी दिवन वचत म्हण ताणें सांगलें तशें कागदां बरोवन ते घालतले दुसरें कालें म्हळ्यार तांणी दुसरे स्टडी ग्रूप तांणी आनी एकाणेलो स्टडी ग्रूप कालें म्हळ्यार कश्टांनी उड्डा पटकन वयर आयिल्ले थोडीं कुटुंबां आसलीं कश्ट तांकां जिवंक कश्ट ते जोबडापाटी म्हणटा जोबडापाटी अमेरिकांत ल्हान घरांनी जोबडापाट्यांनी गल्ल्यांनी आसल्या तांच्या थोडे भुरगे आसले या 720 पैकी एक ग्रूप बरे शिकले ते पुरा मिलिटरी गेले भायर गेले ते पुरा आनी एक हे पळय कश्टून जेवण नासतना कश्टोंचे आनी पुरा तोले स्ट्रगल केल्ले अनानुकूल आसले दुबळीकाय आसले तशें पुरा तांकां तांणी इंटरव्यू संदर्शन केल्लें टीनेज आसतना तांणी टीनेज म्हळ्यार 15 वर्सांच्या प्रायर टीनेज आसतना ताका सवाल केलें मागीर ते एडल्ट जाताना तरणाटे जाताना परतून सवाल केलें मागीर प्राय जावन येताना 50 वर्सांचेर केली तशें सवाल करत आयले तांचे पैकी थोडे फॅक्ट्रींत काम करताले फॅक्ट्रींत ल्हान कामां करताले आसले फॅक्ट्रींत काम करचे आसले थोडे लॉयर जाले लॉयर ह्या गल्लेचे पळय थोडे लॉयर जाले आनी थोडे टीचर जाले मास्टर जाले आनी थोडे डॉक्टर जाले तांच्यांत थोडे अकावंटंट जाले थोडे ऑफिसान व्हडले काम करचे आसले तशें आनी तांच्यांत थोडे अल्कोहोलीक म्हळ्यार बेबदे सोरो पिवन बेबदे जावन जिवान थोगडयले आसात तातूंत थोडे मानसीक आसले तांच्यो ह्या 720 थोडे मानसीक जाले थोडे अल्कोहोलीक जाले तशें जाले थोडे सामाजीक खंय नातले स्ट्रगल करून सामाजीक निसरणे वयर सोशल लॅडर म्हणटा आमी सोशल लॅडर म्हळ्यार दुबळो आसलो ग्रेस वेपार करून बिजनस करून आनी काल करून बिजनस करून वयर आयले मनीस आले तांदूळ रिसर्चांत आनी थोडे ह्या 720 थोडे खंय नातले टॉप येवन पावले व्हडले ग्रेस्त बिजनस आनी परत जावंक पावले अमेरिकांत आनी थोडे इंटरव्यू करतना थोडे तांच्या ग्रुपान 720 थोडे ग्रेस्त आसले आतां ते दुर्बळे अनाथ आश्रमांत आसात अमेरिकांत अनाथ आश्रमांत पुरा वगडोन घरखण्यान अनाथ रामाशांत आसात तशें तेजे अनाथाचे देखून मोगाच्या न्हू तांचे लागीं सवालां करतना आमची जिणी तितली इंट्रस्टींग न्ही काल्याक तुमी सवालां करतात म्हूण थोडे म्हणाले थोडे म्हणाले आमची जिणी इंट्रस्टींग आसा तुमी सांगता म्हणटात थोडे म्हणटात म्हजी जिणी खली सादी इंट्रस्टींग लायफ कांय न्ही हांव कांय फेमस न्ही आनी म्हूण तशें उलोवन आनी म्हूण ताणें सांगलें कितेंय आसूं दी कितें लिसांव मेळटा त्या स्टडी वरवीं ह्या 720 मनशांक तांच्या जिणे विशयांत सवालां केल्या कुटुंबा जिणे विशयांत तांच्या कामा विशयांत आनी आतांच्या जिणे विशयांत आनी भलायके विशयांत सवालां केल्या वेळार थोडी माहिती मेळ्ळी त्या माहिती जावन आमकां आतां कितें कळटा त्या स्टडी वडी आमकां हें कळटा लिसांव कालें कळटा म्हळ्यार एक बरें वर्तें लिसांव मेळटा तातूंत एक लिसांव तांच्या जिणे जावन म्हळ्यार फेम फामाद आनी मनी वर्किंग हार्डर काम केल्या बरी पयशे दुडू हार्ड वर्क करचें तांकां हॅप्पी दवरिना म्हण ताणें सांगलें एक तांच्या रिसर्चार म्हळें कितलें हार्डवर्क कितलें काम कितलें फेम कितलो दुडू ग्रेस्त काय आमकां जिणेंत हॅप्पीनेस आतां दिना म्हणून ते मात्र दिना म्हण ताणें सांगलें ताचें ना बागार बरो संबंद आपले आमी कोणा लागीं बरो संबंद दवरता पळय तो संबंद आमकां आतां
तूं गरजेचो ह्याच्या फाटल्यान आमी हो सज्जा जाले म्हण ते सांगतात आतां हाच्या फाटल्यान हो सज्जा जाले म्हण प्रेज द लॉर्ड देखून मोगाच्या न्हू आमी 3 व्हड लिसांवां ह्या स्टडींत हांव शिकता आनी केल्ल्या रिसर्चांत हांव न्हू ह्या सायकोलॉजिस्टांनी केल्ल्या रिसर्चांत हांव न्हू ह्या 724 लोकांचेर केल्ले तांणी रिसर्च केल्ल्याच्या वयता न्हू स्टडीत हांव न्हू तांकां 3 कळटा म्हळ्यार 3 मुख्य विशय कळटात ते मुख्य विशय आमी समजून आमचे कुटुंबां जिवें नंदन करीचें एक कालें म्हळ्यार पयलें हे रिसर्चा म्हळ्यार संबंदा विशीं आमकां मेळ्ळा संबंदा विशीं 3 मुख्य आमकां मुख्य विशय मेळटा संबंदा विशीं संबंद रिलेशनशीप कशें आसा जगे म्हणून 3 मुख्य विशय आमकां मेळटात पयलो विशय म्हळ्यार सामाजीक संबंद आमचो एकामेका मदें संबंद समाजांत सोशल रिलेशनशीप गरजेचें म्हणून वय सोशल कनेक्शन आनी शेत कुटुंबा लागीं आमच्या फॅमिली लागीं आनी आमच्या भावा भयणी लागीं आनी आमच्या शेत आमी बरो संबंद आसून आसचें भोव बरें म्हूण ते सांगतात तांणी सांगलें त्या रिसर्चांतून कळून येता भोव बरें म्हळ्यार संबंद आसा जे पयशे ग्रेस्त काय तितली आमकां गरज ना सुखी जिवनाक तितली गरज ना कितले आपले तितले ग्रेस्त काय फेमस जावचें तें पुरा आनी कठीण हार्डवर्क करून आनी परत जोडचें आनी परत आपले तितले आमकां उपकारा पडना संबंद उपकारा पडल्या इतलें तें पडना देखून सुरू जावन आमी बरो संबंद दवरिचे म्हूण तो बरो संबंद आसा करिचे म्हूण सांगता देखून आमकां शेसा मरे बरो संबंद भोव बरें म्हूण सांगता एकसूरपण बारी मारेकार टॉक्सीक म्हूण सांगतात एकसूरपण आमकां लगड काडटा मारेकार लोनलीनेस किल्स म्हणून ते सांगता लोनलीनेस किल्स देखून एकसूरपण लगाड काडटा म्हण ताणें सांगलां देखून जो कोण कुटुंबा संगी इश्टां संगी मोगाच्यान जो कोण कुटुंबा संगी आनी इश्टां संगी आनी फिरगती घरां लागीं फिरगतींत वाड्यांत आनी कोण पळय फ्रेंड्सां लागीं इश्टां संगी संबंद बरो दवरला पळय ते हॅप्पी आनी हेल्दी आसात थंय कोण पळय हें बात 90 वर्सांचे मस्त आसात जिवनचे आसात ते 90 वर्सां लागीं तांकां स्टडींत मेळ्ळें कालें म्हळ्यार ते सांगतात आमी कुटुंबा लागीं बरो संबंद दवरलो न्हवऱ्यान व्हंकले लागीं भाव भयणी लागीं बाप्पू लागीं पोदोरणी लागीं कुटुंबाच्या फ्रेंड्सां लागीं आनी फिरगतकारा लागीं गुरकारामा लागीं फिरग वाड्यांत ते कोणें पळय बरो संबंद दवरून हांसून खेळून जॉली करनात पळय ते बऱ्या भलायकेंत आसात आनी हॅप्पी आसात म्हणून हे स्टडी दाखयता मग दुसरें जालें म्हळ्यार तांकां संबंद नातिल्ल्या प्रास उणे संबंद पळय तांकां संबंद आशिल्ल्यांक पळय संबंद आशिल्ल्यांक बरो संबंद आशिल्ल्यांक संबंद नाशिल्ल्या प्रास चड कुडीची भलायकी आसा कुडीची भलायकी मेंटल हेल्थ तांचें बरें आसा थोड्यांक संबंद ना दुसऱ्यां कडेन संबंद ना भाव भयणी कडेन सारको संबंद ना आनी शेजारा सारको बरो संबंद ना तांकां बरें कुडीची आनी मोतीची भलायकी बरी ना हांकां कोणें पळय संबंद दवरला पळय तांकां तांचे प्रास हांकां कठीण भलायकी बरी भलायकी सुखी जिवात हॅप्पी आहात ते हॅप्पी लायफ म्हणून कळून येता आनी तांकां पळय कोणें पळय बरो संबंद दवरूना तांकां लांब आवूंक ना या 90 वर्सांचे जिवनचे पळय ताणें सगळें सांगलां आमचें बरें रिलेशन आल्या वरी आमी हॅप्पी आसा म्हणून बरें रिलेशन आल्या वरी पयशे इल्ले करून दवरले पावतात आमकां सड्ड खर्चा काणी आमकां गरज ना आतां इल्ले करून दवरले आहात बँकांत आहात तेजे वाडीन आनी आमी जियेता पूण आमकां संतोश येवच्या पयशांनी न्ही ह्या संबंदांत आमी दवरल्या कुटुंबा लागीं बाप्पू पोदोरणी मोदोरणी लागीं आमच्या मामा लागीं मामये लागीं दवरलो संबंद आहा पळय तो बारी बरो आमच्या फ्रेंड्सां लागीं दवरलो संबंद ते आमकां भलायकी दिता आनी म्हूण तांची जिणी बरी भलायकी येता बरी संबंद आसले आतां ते फोन करतात उलयतात ती पळोवंक येतात ही तांकां पळोवंक येतात तशें हॅप्पी आसात वय एकसूरपणाचे अणभव टॉक्सीक म्हणून जावंक पावता म्हणून ह्या स्टडींत कळून येता एकसूरपण मारेकार पुरा आपल्या अळिका बघता पळय आमच्या त्या टिचरीक बारी बघता खाली म्हणून एकसूरपण कोण्णी ना म्हणलें बघता कोण्णी ना म्हणलें एकसूरपण बघता तेका वय तांच्या तकलेचें काम वेगळी उणें जावन येता तकली काम करना म्हणटात ती टिचरी म्हणटाली म्हजे कडेन तकलीच दवना म्हूण तकली काम करना म्हूण तकलेचें काम उणें जाता एकसूरपण आसल्या क्षणा तुका बरो संबंद न्हवऱ्या आनी व्हंकले मदें बरो संबंद नासल्यार आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें बरो संबंद नासल्यार ते बॉन्डिंग नासल्यार आनी कुटुंबा मदें भावा भयणी मदें दुस्मानगाय आसून तूं जियेताय जाल्यार तुका तकलेची काम करिना तुजी तकली काम करिना उडासत ना तुका आत्ताय उलयताय मागीर उलयताय तकली काम करना तुका ऑफिसांत आनी काम करूं जायना तकली दवना म्हणून कळून येता तकली दवना म्हणून येता आनी ती हॅप्पी नात खुशी नात कोण पळय एकसूरपणांत आयसोलेट करतात
कोरोना म्हणटा म्हणून कोरोना आयसोलेट करचे एकल्यान ताचे कोरोना व्हायरस आयल्यार तशें सगळ्या जिणेन कोरोना व्हायरसा बरी आमी कोणाक मेळनासतना आमच्या रुमा भितर वचून कोणा कडेन उलयनासतना रांदलें केलें जेवलें आमचेतल्याक तासल्यार तांची तकली दवना मात्र न्ही तांकां हॅप्पीनेस आसना लायफ हॅप्पी आसनात भलायकी तोळ बिगाडटा आनी दूख कुठली आंगान दूख येता ती सोसूंक जायना ल्हान दूख आयल्याक्षण सोसूंक जायना त्राण ना बोळ ना देखून तांची जिणी मोठवी जावंक पावता एक तकली दवना गे तकली काम करना एक गे दुसऱ्यांक म्हळ्यार आवकू मोठवें गे तांकां आवकू मोठवें गे भलायकी बरी ना गे मागीर एक सुरी नातिल्ली बऱ्या भलायकेन आसा एक सुरी नातिल्ली ती एक सुरी नात कोणाक फोन करून उलोवचें कुटुंबा लागीं उलोवचें थंय बारी संबंद दवरिल्ली आन पळय ती वय कुटुंबा लागीं माया मोगान जेयल्ली आन पळय तांकां काल म्हळ्यार ती एक सुरी नातिल्ली आन पळय ती हॅप्पी आसात चड बेजाऱ्याची गजाल म्हळ्यार मोगाच्या न्हू चड बेजाऱ्याची गजाल म्हळ्यार अमेरिकांत 5 जाणांत एकलो एक सुरी जिणेन जियेत एक सुरीपण बगता ताका एक सुरपण बगोण जो मोगाच्या न्हू बिलकूल बगोण जो जायते हांगा भुरगीं येतात तांकां एक सुरपण बगता जायतीं हांगा येतात एक सुरपण बगता न्हवरो भायर आसा कांय उलयना कनेक्शन ना कांय ना थोडे बायल भायर आसा न्हवऱ्या लागीं कनेक्शन ना थोडीं सांगातात जी येतात कनेक्शन एक सुरपण कुटांब गो आनी बायल सांगात येतात पूण एक सुरपण बगतात कायल्याक मुगून एक सुरपण संबंधनांतले एक सुरपण बगतात तशें 5 जाणांत एक म्हूण सांगल्यार मागीर खंय आमी एक सुरपण बगता मार्केटींत जितलो लोक आहा न्ही आमी एक सुरपण बगता मागीर खंय कुटुंबांत एक सुरपण बगता कुटुंबांत आनी काजारी जिणेंत एक सुरपण बगता मोगाच्या न्हू काजार जिणेंत थोड्यांक एक सुरपण काजार जाल्यार जोड्यांक सांगता एक सुरपण देखून दुसरें व्हड लिसांव म्हळ्यार मुख्य विशय कितें गे म्हण सांगल्यार तुका कितले फ्रेंड्स आसत कितले फ्रेंड्स जाल्यार तुका कितले तूं कमिटेड तूं ह्या लग्ना जिणेक बद्द आसल्यार ते मुख्यानी तुका कितले फ्रेंड आहात लग्न जिवितांत तूं कोणाकडेन उलयनाय व्हंकले कडेन मात उलयताय म्हणून तितले जाल्यार बद्द आसल्यार तें पावना तो मुख्य विशय न्ही तुका कितले तुमी आसात घरा सगळो वेळ घरांत आसलें ते लेखाक ते येना खाले मुख्य म्हळ्यार क्वॉलिटी ऑफ रिलेशनशीप क्वॉलिटी वो दुसरो विशय सांगता क्वॉलिटी मुख्य म्हूण सांगता वो रिसर्चांत हांव मेळ्ळें खालें म्हळ्यार वट्टूच एका घरांत जियेल्यार पावना म्हणलो विशय आयलो तुका म्हाका 25 फ्रेंड्स आहात 200 फ्रेंड्स आहात 300 फ्रेंड्स आहात तूं फोन करता तूं मेसेज करता तूं वॉट्सअप ग्रुपान मस्त जाणा फ्रेंड्स आहात हें पुरा लेखाक ना क्वॉलिटी खंयच्या तराचें फ्रेंडशीप आहात की म्हूण तूं तांचेर बारगल येत की म्हणून तांचेर फाती येतीत गी ही म्हाका सांबाळटीत म्हणलें फाती येतीत गी तशें देखून क्वॉलिटी रिलेशनशीप दॅट मॅटर्स देखून संबंदांत झगड्यांक कॉन्फ्लिक्टा मदें जिवोवच्या पळय भलायकेक मारेकार सांगत आसा वय सगळो दीस झगड्या सकाळी तो संजय झगड्या हें भलायकेक मारेकार म्हणून रिसर्च सांगता स्टडी सांगता ती स्टडी 720 जाणांची स्टडी म्हळ्यार खंयची झगड्यांक कुटाम आपले झगडे कुटाम नंतर आतां ना कोणाच्या कुटुंबात झगड्यान नासलें म्हळ्यार ते 92 वर्सांचे अमेरिकान जियेतात आतां ते फोनार सांगूनात तांचें काल कशें बगता म्हण तांकां देखून संबंदांत झगड्या मदें जिवोवचें भलायकेक मारेकार म्हणून भलायकी दिसून येता मागीर दुसरें खालें म्हळ्यार काजारी जिणेंत चड झगडें हाय कॉन्फ्लिक्ट मॅरेजीस चड झगड्याच्यो काजार लग्नां चड विघ्नाचें लग्नां विघ्न तुम्ही लागना पळय सगळो दीस कॉन्फ्लिक्ट झगडे व्हेरी बॅड फॉर हेल्थ आमच्या भलायकेक मारेकार कुटुंबांत झगडें करचें चड झगडें हाय कॉन्फ्लिक्ट मॅरेजीस सदां खांडावटे झगडे कुटुंबांत आसचें सरी एक दीस झगडें आसचें पळय तें बारी मारेकार मतीच्या भलायकेक आनी कुडीच्या भलायकेक म्हणून कळोवन येता देखून हें कठीण म्हणून देखून डिवोर्साच्या की चड मारेकार डिवोर्साच्या तांणी रिसर्चान कळोवन आयलें डिवोर्साच्या की चड मारेकार सांगात वचून लढाय करची म्हणून येता सांगात वचून लढाय करची बारी मारेकार तातूंत चड पिडा येवची तकली फाड जावची मानसीक पिडा येवची तातूंत चड कुटुंब सांगत आसतात एकाच घरांत आहात झगडे म्हळ्यार झगडे एकल्याचें तोंडान एकलें पळयना झगडे म्हळ्यार झगडे तांकां मतीची पिडा चड तांकां कुडीची पिडा चड तांकां मारेकार पिडा कॅन्सरचो चल्यो चड म्हणून डायवोर्स केले म्हणून डायवोर्स केली जाली ती हॅप्पी आसात म्हणून सांगता डायवोर्साचे की मारेकार कुटुंबांत सांगत वचून लढाय करचें म्हणून मोगाच्या उबेन बरयलो संबंद खंय आसा पळय थंय भलायकी आनी हॅप्पी लायफ दिसून येता म्हणून ही स्टडी सांगता मोगाच्या उबेन बरिल्ले संबंद जियोवंक भलायकेचें दर्शण भद्र म्हणटा भद्र तांची भलायकी बांदून दवरली बुती म्हणून
बरी भलायकी सुख समाधान तांकां उतार पर्यायर बांदून दवरली बुती म्हूण सांगता वय हें कळोवन येता तांतू मागीर तांणी काल म्हणलें 80 वर्सांच्या तांणी 80 वर्सांच्या प्रायर तांणी विचारली थोडी सवालां विचारली 80 वर्सांचेर ती हॅप्पी आसचें कशें गी तुमी दुसऱ्यांक कितें सांगतात 80 वर्सांचेर तुमकां हॅप्पीनेस जाय जाल्यार कितें गरजेचें म्हूण सांगतात तुमी तरणाट्यांक म्हणल्या वेळार तांणी सांगलें काय म्हळ्यार तांणी म्हळें 50 वर्सांच्या प्रायर तुमी हॅप्पी आसात की तुका 50 वर्सां जाताना व्हंकलेक 50 न्हवऱ्याक 50 आनी 2 व्हंकले 50 जाताना ह्या न्हवरो 50 वर्सांचो जाताना तांचे मदें हॅप्पीनेस आशिल्लें गे ती खुशयेन आशिल्लें गे संतोशान आसलें गे भलायकेन आशिल्लें गे मतींत उल्हास आसलो गे ह्या मतींत टेन्शन आनी काजा झगड्यांनी आशिल्लें गे म्हूण तें सोदून काडा तुमी ताचेर आसा 80चेर तुमी कशीं हॅप्पी आसात की ना गी म्हणून ती स्टडी जाता देखून गरज 50 वर्सांचेर 40 तावन 50 या 50 आनी 5 वर्सां भितर तूं हॅप्पी आय गे लग्ना जिवितांत हॅप्पी आसाय गे तूं जर तर तूं त्या प्रायाचेर हॅप्पी आसाय जाल्यार तुका 80 वर्सांचेर 90 वर्सांचेर तुका सुख समाधान लग्ना जिणे तुज्या जिवितांत मेळचें बरी भलायकी मेळची आनी तुजी मौत बरी जावची हें बांदून दवरली बुती म्हूण सांगता हें खंडीत गॅरंटी म्हणून ती स्टडी सांगता 50 वर्सांचेर मुख्य म्हूण सांगता 50 वर्सांचेर मुख्य म्हूण सांगता देखून भद्र तुका जाय जाल्यार 50 वर्सांचेर तुका हॅप्पी आसायचें जाल्यार 80 वर्सांचेर हॅप्पी जाय जाल्यार 50 वर्सांच्या प्रायाचेर तुका हॅप्पीनेस आसलें गे म्हूण ताचेर मागीर 50 वर्सांचेर आमकां कोलेस्ट्रॉल आनी एक स्टडी ती स्टडी आनी एक मुख्य पॉयंट सांगता आमकां 50 वर्सांचेर डायबिटीज आयिल्लें कोलेस्ट्रॉल आयिल्लें BP आयिल्लें तें कांय लेखाक येना हॅप्पीनेसाक 90चेर तुका हॅप्पी आसायचें जाल्यार म्हाका 50 वर्सांचेर कोलेस्ट्रॉल आयिल्लें हांव हॅप्पी आसा की ना तें लेखाक येना तें लेखाक ना कोलेस्ट्रॉल येत शुगर येत आनी तें परत तें लेखा पडना हॅप्पी आसच्याक हॅप्पीनेसाक तुका 90 वर्सांचेर 80-90चेर तुका हॅप्पी जाय जाल्यार तुजें कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज BP आनी कांय गांठी दुखी आनी बरें लेखाक ना म्हणटा मागीर काय लेखाक संबंध बरो संबंध तूं संबंधांत हॅप्पी आसल्यार तुका 80 वर्सांचेर तूं हॅप्पी आसाय म्हूण तांणी दिल्ली जाप जावन आसा प्रेडिक्ट करीत म्हणटा देखून तुजें देखून तें आमी म्हणटा LDL शुगर तें बरें लेखाक ना म्हूण प्रेडिक्ट करचें गरज ना म्हूण सांगता हॅप्पी लायक तें कांय लेखा येना म्हूण सांगता देखून बघार तुका संबंधांत कितली तृप्ती आली तुका म्हज्या संबंधान म्हाका तृप्ती आहा म्हूण आयिल्लें तुका 50 वर्सांना 40 वर्सांच्या प्रायर तुका 50 वर्सांचे म्हजो संबंध बरो आसा म्हज्या न्हवऱ्या मदें पत्नी मदें कुटुंबा मदें आनी संबंधा मदें म्हजें बरो आसा म्हूण हांव कळ्ळें बगलें तुका हांव म्हाका तृप्ती आहा म्हजो संबंध बरो तर तुका कायलें करीत म्हळ्यार कांय भिवची गरज ना तुवें निर्धार करीत तुका कठी निर्धार करीत 80 वर्सांच्या प्रायर तुका भलायकी बांदून दवरली बुती म्हणून 50 वर्सांच्या प्रायर संबंधांत हॅप्पी आसलीं 80 वर्सांचेर हॅप्पी आसात बरो संबंध आसली दूख सोंदो तांकां पळय आनी तिसरो पॉयंट ह्या स्टडींत हांव कळ्ळें कालें म्हळ्यार तुका 80 वर्सांचेर दूख इल्लीशी दूख जाली खंय हात कुसकाल्या दूख सोंसूंक सुलाभ जाता कोणाची खरी खबर आयकूंक मेळ्ळी कोणी सरिल्लें नाजाल्यार कोणी एक्सिडंट जालें तुज्या कुटुंबाच्या तुका ती दूख सोंसूंक जाता कित्याक 50 वर्सांचेर तुवें हॅप्पी आसली तूं 50 वर्सां हॅप्पी आसले तूं तुका 80 वर्सांचेर दूख ही काणोवंक जाता तुका आंग दूख आनी परत जायना इल्लीशी दूख आयली ताप आयली शेळ जाली इजिली काणोवंक जाता म्हणून स्टडी सांगता दूख तुका सोंसूंक दूख काणोवंक सोंसूंक सलीस जाता म्हूण सांगता पूण बरो संबंध नासली 50 वर्सांच्या प्रायर बरो संबंध नासली व्हंकले मदें न्हवऱ्या मदें पती पत्नी मदें कुटुंबा मदें बरो संबंध नासली शेजारा मदें बरो संबंध नासली ती इल्लीशी दूख म्हणटा कांगाल जातात डेस्पिरेट जातात कांगाल जातात भिरांकूळ जातात तांची जिणी बिगडटा हॉस्पिटलायज जातात कठीण दूख बघतात ल्हान दूख जाता सोसूंक जायना हांगा दुखता थंय दुखता तकली दुखता म्हणून ती बोबाडटात म्हणून स्टडी सांगता आनी तांच्या कुडींत चड तांकां दुखता तोळ तोळ कुडी दुखता आतां कळ्ळें गी का बायक आमच्या हांगा टिचरी कान जालां म्हूण कळ्ळें गी तुमकां इत्त दूख आयल्या हांगा आयल्या इमोशनल पेन आणखी तांकां कठीण करून खाणता इमोशनल पेन चड जाता तिसरो पॉयंट ह्या स्टडींतल्यान आमकां मेळचो काल्या म्हळ्यार आमचे बरो संबंध कुडींत भलायकी कुडीक मात हॅप्पी न्ही आमचो ब्रेनाचेर परिणाम घालता म्हणून तो ब्रेन रखता जर तर 50 वर्सांच्या प्रायांचेर 40-50-60 वर्सांच्या प्रायर तुमच्या मदें बरो संबंध आसा तुमच्या कुटुंबा मदें शेजारा मदें बरो संबंध बिगडना तूं फ्रेंड्सा लागीं बरो संबंध आसा बरो पत्नीचो संबंध आसा तर तुजो ब्रेन बरो आसा बरो काम करता तुका उडासाची सकत तें सगळें तें संबंध तुजो ब्रेन रखता तकली राखता म्हूण सांगता तुजी तकलेची जतन खणयता म्हूण सांगता देखून 80 वर्सां प्रायांचेर म्हाका पळयतात
म्हजी जतनखाण येतात म्हाका कांय तोंदरे ना म्हाका फिकीर ना म्हजीं भुरगीं पळयतात नातल्यार म्हजो भाव खंडीत म्हाका सोडून घालना म्हजी बहीण म्हाका साकरी करता म्हाका पळयता म्हणलें ओलो संबंद आसल्यार ओलो फतयेन असो संबंद आल्यार तुका मोगाचें न्हू ओलो संबंद आसा जाल्यार ताचे थावन मोगाचें न्हू ताका तुवें फतयेत खालें म्हळ्यार तुवें जतन घालें म्हळ्यार तुजी मेमरी पावर इंटॅक्ट तुजी मेमरी पावर उडासाची सकत ती ल्हान भुरग्या प्रमाण कशी आली तशीच ती 90 वर्सांची बरो संबंद आसली म्हाका एक आळ्याचेर फातयेता म्हाका पळयता म्हणून म्हजे धूव पळयता म्हजो भाव पळयता म्हजी मदन पळयता ही म्हाका सोंड घालनात म्हणून फातयेनी आसली पळय बरो संबंद म्हजो फ्रेंड म्हाका जीव दिता म्हणून फातयल्ली पळय ओलो संबंद आसली पळय तांची उडासाची सकत मोगाचें न्हू ल्हान ल्हान सांगतील बाळपणांत हांव 90 वर्सांच्या प्रायर मसोरी सांगतात हांवें थोडे आमच्या खापुजीन फादरा पळयलो कोली उडासाची सकत तांकां 91, 92ची फादर थियोफिलस आलो कोले सांगतालो तो ताजे आनी फादर रेमिजियस आलो ताका वताना 96 कोणान जाल्ली ताका आमी वचून पळय मेळटाली हांव फादर तुमी पळयलो विन्सेंट लोबो म्हणून विन्सेंट लोबो मरता म्हणसरी तो सिस्टरांक टॉक बरयतालो तो बसो 100 वर्सां 99 की 100 वर्सांचेर सरलो तो आनी 91 परत तो सेर्मॉन बरयतालो बसून चिंतून चिंतून देवाचे उतार बायबल दवरून बरयतालो आनी खोल बरें हँड रायटींग कंपनी कांय नासली खोल मोत काम करतली म्हणून इसर लक्षण तो क्षण जाता ओलो बूक वाल्याकडे आमी आमकां सांगतालो 95 वर्सांच्या प्रायचेर फादर विन्सेंट लोबो वय सिरील आंध्रा देयप्रभा घेवन पदरापते बोरी खोलो उडासाची सकत तांकां वय मोगाच्यानो हें लिसांव देखून हें तिसरें लिसांव जाता आमी आमकां तिसरें लिसांव म्हणटा ब्रेन राखता म्हण आमचो ब्रेन राखता पाड जावंक सोडिना तकली कुंबू जावंक सोडिना म्हण बरो संबंद आसल्यार देखून आमची थोडे म्हणटा म्हजी तकली कुंबू जाल्या तकली तकलीत दवाना म्हणटा कित्याक आमचो 50 वर्सांचे संबंद बरो नातलो कुटुंबा लागीं पती पत्नी मदें सांबाळ्ळे खंय आमचो संबंद फ्रेंड्सां मदें संबंद पाड जावन आमची तकली जाल्यार आमची तकली पाड जाता संबंद पाड जाल्या म्हणून सांगता देखून थोड्यांची सगळं संबंद बरे आयल्यांची तकली शार्प ब्रेन शार्प मेमरी शार्प तीश्ण आनी उडास लांब उडास खंयच्या खालाचो उडास ल्हान भुरग्यापणाचो लांब उडास शार्प ब्रेन म्हाका ती पळयतेत म्हणलें गॅरंटी आसली म्हाका कोणी नात म्हाका पळयतली गॅरंटी ना म्हण देदेस्पर जाल्ली आंत पळय तांकां मेमरी पावर डिक्लायन्स उणी 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 जावन काही उडास ना आतां तीन दवरलो खंय बसलो खालें गेलें तांकां उडास ना म्हूण स्टडी दाखयता ही स्टडी दाखयता खंय मेमरी पावर ना म्हूण दिसून येता देखून बरो संबंद म्हळ्यार केदाळरी मोगाच्यान बरो संबंद खालेंगे म्हूण ते स्टडी सांगता जेडी जाल्या वेळार बरो संबंद म्हळ्यार गोवा आनी बायले मदें तिकेचे तक्रार हांसूंक तुजो स्मूथ आसा जे खंय उलोवन पडलो जो तो नैस आसा जे आमचे संबंद नैस आसा नैस तक्रार नातिल्लो संबंद न्ही संबंद म्हणटा दोग येता ये चुरू उलयता आमी सारता चूर चर्चा जाता ते आसल्यार न्ही तें कांय न्ही म्हणटा ते ल्हान झगडी इल्लीशीं उलोवचें अप्रूप जाताना चर्चा करचें आनी ते बरें तें कांय परवा ना म्हणटा परवा खालें म्हळ्यार पातयेनी असो क्वॉलिटी रिलेशनशीप पातयेनी तो म्हाका न्हवरो म्हाका सोंड घालिना म्हाका पिडा जाल्यार आत्तां म्हणून आस्पत्रे काडून येता म्हणली पातयेनी बैलेक आसल्यार आनी हांव हुशार ना जाल्यार म्हजी साकरी अशें करीत गे बायल म्हाका बेड्डार पडोवन फाटीक पडोवंक सोडचें ना बेड सोर्स येवंक सोडचें ना तें म्हाका वळवळोवंक सोडचें ना म्हजें बायल म्हाका एक मूठ उण्णो रांदून दिवन म्हणजे म्हाका सांबाळटलें म्हणलें जर तर ताका न्हवऱ्याक आसा जाल्यार चिंताप ताका कळलें झगडें केल्यार त्या लेखाक ना म्हणून स्टडी सांगता देखून रिलेशनशीप क्वॉलिटी रिलेशनशीप गरज नैस आसा जें म्हणून स्मूथ आसा जें म्हणना आर्ग्युमेंट चर्चा वर्जी करचें उलोवन पडचें इल्लें तें करी येता म्हूण सांगता जाल्यार तांचेर फातयेनी मुख्या म्हूण सांगता वय तो म्हाका सोंड घालना म्हाका पळयता म्हणली फातयेनी मुख्या वय ती झगडीं उलोवणें चर्चा उडास आमचो लगाट काडिना म्हूण सांगता उडासाक बादाक जायना म्हूण सांगता देखून तें करी येता म्हूण सांगता ह्या स्टडींत आमकां कितें कळटा म्हळ्यार बरो लक्षिलो संबंद क्लोज रिलेशनशीप बरो आमच्या मदें आमच्या भलायकेक बरो तो संबंद मोगाच्यान आमच्या भलायकेक बरो आनी आमच्या बऱ्यापणाक तो बरो सुखी जिणेक बरो मोगाच्यान तो संबंद सुखी जिणे बरो ही जाणवाय आतां बरो संबंदाची जाणवाय इतली परत जाणवाय जोडली आमकां सगळ्यांक गोत्ता गोत्ता आसलें तो मोगाच्यान हें वैगिनी हें जर गोत्ता आसा जाल्यार ही मोगाच्यान ही जाणवाय आमकां उपकाराची आमकां आदार दिवची म्हूण कळीत आसोनी तर ती आमी आपणावंक कित्याक आमी फाटीं सरता ही जाणवाय समजून काडूंक ही जाणवाय दवरूंक तितले कश्ट कित्याक मोगाच्यान ही जाणवाय आमच्या जिणेंत आळवाडिसूंक ह्या जिणेंत आमी प्रॅक्टीस करूंक कित्याक कश्ट मोगाच्यान कित्याक तिका आमी गुमान दिना सुलाबायेन ती इग्नोर निर्लक्ष करता ह्या संबंदाक आमी कित्याक निर्लक्ष करता
आमी दुडवाक आनी घराक आस्ती बोदिकाक आनी ग्रेस्तकायक आनी आखत आमी फेमस जावंक फामाद जावंक हाच्या फाटल्यान येता हांव सलिसायन हें विसरात हांव कित्याक मोगाच्यान विसरता हांव हाका कित्याक आमी निर्लक्ष करता हांव ही नीज गजाल कित्याक आमी सलिसायन विसरता हांव ह्या विशयांत आमी आज चिंतीचे मोगाच्यान इल्ले देखून आमी मनशां आमकां नीज लायक करचें गुमान दिना हांव निर्लक्ष करता हांव गी आमी मनशां हे थोडे फावटी गरजेच्यो अशें आमी निर्लक्ष करचें आमकां संवय आसता निर्लक्ष करता हांव गी आमकां कितें जाय म्हळ्यार क्वीक फिक्स जाय जाता क्वीक फिक्स म्हूण सांगल्यार जर्मनींत हांव गेल्ल्या वेळार थंय भुरग्यांक हांवें सांगलें खालें म्हळ्यार आल्तारी गेलें डेकोरेशन करा म्हळ्यार ताणीं आंगडी गेली पुरो रेडीमेड हाडलें आनी ताका पुरो एवरीथींग बॅकेट ओपन केली ते गम टेप आनी परत ते आल्तारीक लायलें तांणी एक आंज बडो लायलो एक वात लायली सो भितर डेकोरेशन केलें आमचें तशें क्वीक फिक्स जायचें आमकां रेडीमेड जायचें तांदूळ वांटूंक आनी कांय नाका एका प्लास्टिका तोटान पीठ मेळटा हाडचें आनी ग्लंड लावचें पुरो रेडीमेड जायचें आमकां क्वीक फिक्स जायचें घडये भितर जायचें आतां वाडे आयल्या ती ट्युबान तशें तेल उन करचें सोडचें वाडे जाले घरांत वाडे जाले अशें परत ह्या रिलेशनशीप एका घडयेन क्वीक फिक्स जायना मोगाच्यान ताच्या फाटल्यान इल्ले कश्ट आहा देखून आमी संबंदाक वत्त दिना ताका टायम दिचे देखून आमी दिना आमकां रेडीमेड देखून संबंद मेस्सी थोडे फावटी मेस्सी जाता ताणें फोन करून हांव बेजार जाता हाणें फोन करून बेजार जाता थोडे फावटी सोंसणी कांय पावना मेस्सी म्हळ्यार घुस्पड तांव दिल्लो अशें घुस्पड आसता मागीर तें संकीर्ण कॉम्प्लेक्स आमचें रिलेशनशीप हांवें पळोवचें कितलें कॉम्प्लेक्स संकीर्ण तें कॉम्प्लिकेटेड कठीण काम आसा कठीण इतलें सुलाभ न्ही तें कुटुंबाच्यांक पळोवचें इश्टांक पळोवचें इश्टांक सुदारसूंचें कुटुंबाक सुदारसूंचें आयल्यांक सुदारसूंचें तें मस्त कश्टांचें काम देखून आमी ताका गुमान दिना नाकात सोडून वचून तिचें संबंद गरज ना म्हळ्यार तातूंत इल्ले कश्ट आहात थंय इल्ले कश्ट आहात सुदारसूंचें कश्ट देखून संबंद येतना कोण्णे आमच्या घरा येनातल्या बरी आमी कोण्णे वचनातल्या बरी संबंद मौन करून येता कोणाक गांवांत आयल्यार भेट दिना कुटुंबाच्यांक बापूक पदोनीक आनी बापल्यांक मावश्यांक मामाक आनी परत कोण येता पळोवंक आबाक व्हडली मागीर कोण जाय आनी आमकां नाका म्हणून कित्याक म्हळ्यार सुदारसूंचें कश्ट ती आयल्यार म्हणून वय देखून हें आनी कालें म्हळ्यार तांचें रिलेशनशीप इज नॉट ग्लॅमरस म्हळ्यार तातूंत काड व्हडले फिल्माक हिरो बरी आमी हिरो जायना तातूंत तांच्या संबंदांनी दवरल्यार व्हडलो हिरो जायना नॉट ग्लॅमरस व्हडले बरी न्ही तुजी जिणी लायफ लाँग ह्या संबंद दवरल्यार लायफ लाँग दवरिचे तें संबंद काबार जायना कस काबार सुदारसूंचें काबार जायना केदाळ सुदारसीचें हांवें आयल्यांक सुदारसीचें तें काबार जायना लायफ लाँग देखून नेवर एंडींग देखून आमकां तें नाका म्हणून आमी गामान दिना देखून ताका एक मुल्याक संबंद आमी मुल्याक पूण उडासो जे देवान आमकां एक दिलां संबंदा वरवीं मात सुखी जिणी संबंदा वरवीं मात हॅप्पी लायफ 80 वर्सांचेर हॅप्पी हेल्दी लायफ भलायकी म्हणजे संबंदांत म्हणून ही स्टडी दाखयता मोगाच्यान देखून रिटायरमेंट निवृत्ती जिवन रिटायरमेंट लायफांत हॅप्पी आसले जावन आसात तांणी नव्या परिसराक होंदून तेजी येताले खंय गेले नव्या परिसराक खंय गेलो जाल्यार त्या परिसराक होंदून तेजी येताले नव्या परिसराक होंदून जिवंक ते शिकले देखून आमी खंय गेल्या वेळार खंय गेले नव्या परिसराक होंदून जिवंक शिकाजे म्हण तांणी आनी एक पॉयंट आमकां सांगतात तरणाट्यां बरी मोगाच्यान आमकां हॅप्पी लायफ जायचे हॅप्पी लायफाक ग्रेस काय दिवचे दूड जायचे देखून आमचो गोल तो नेम एंड फेम आनी बोदीक आमची आई अचिवमेंट म्हूण तांणी साधने करी जाय म्हणली आशा आसली तांकां थोड्यांक ह्या 90 वर्साच्यांक आमी पयशे करीचे फेम जायचे साधने करीचे अचीव करचे म्हणून गेल्ले आनी ते म्हणटात आमी 80-70 जाताना रिटायर जाताना देदेस्पोर जाली हांव म्हणून फ्रेंड्स नात कोणी नात देदेस्पोर जाली हांव म्हणून काळीज आमी इमोशनली झिरो म्हणून इमोशनली कांय ना बोगणां झिरो कोणा लागीं मोगाचीं बोगणां उरचाचें म्हाका कोण इल्लो मोग दीत निमाणें ग्रेस्त काय मोगांत म्हूण सांगतात ते मोग म्हणून देखून बऱ्या जिणेची खातीर हॅप्पी लायफ जायचें जाल्यार गूड लायफ जायचें जाल्यार त्या खातीर आमी कालें करचें म्हळ्यार आमी संबंद गरज म्हूण स्टडी सांगता पूण ह्या स्टडी सांगता काल म्हळ्यार बेस्ट सुखी हॅप्पी जिणेक ಒತ್ತು दिल्या संबंधाक ಒತ್ತು दिल्या बरी संबंधाक ಒತ್ತು दिल्या मात्र आमकां हॅप्पी जिणी मेळटा म्हण सांगता देखून कुटुंब जाय फ्रेंड्स जाय आनी कम्युनिटी जाय म्हणटा बरे संबंद जाय जाल्यार तुका कुटुंब जायचे तुका फ्रेंड्स जायचे
आनी तुका कम्युनिटी जाय जी आमची क्रिस्तांव कम्युनिटी जाय जी तुका देखून मोगाच्या न्हू तांणी खालन केलें म्हण सांगल्यार संबंदाक ಒತ್ತು दिल्ले कोणें ಒತ್ತು दिला पळय ते कुटुंबाक तांणी आरोवन दवरलां संबंदाक ಒತ್ತು दिल्ल्यांनी कुटुंबाक आरोवन दवरलां तांचे व्हडलें कुटुंब घराणें सगळ्याक फ्रेंड्सांक तांणी ಒತ್ತು दिल्यात तशें देखून हांवें तेंचें तुमकां कितें मोगाचें न्हू सो वॉट अबावट यू तुमकां कितें ह्या विशयान कालें बगता कारण म्हणटा जावंक पुरो आमी थोडीं 25 वर्सांची थोडीं 30 वर्सांची 40 आनी 60 वर्सांची आमी जावंक पुरो पूण संबंदार पळयल्यार आमी तशें अशें जायत की आमकां तांकां जाल्यार बरी जायती कशें जायत आमकां आमचो उडास इंटॅक्ट आसात की आमची लायफ हॅप्पी जायत की 80 वर्सां जातना आमकां हेल्दी आसत की म्हूण आमकां बगता की हां देखून तुका हॅप्पी लायफ जायचें जाल्यार तुवें स्क्रिनाक दिवचो टायम स्क्रिनार पळय दिशेन स्क्रिनाक सगळो दीस त्या स्क्रिनाक पळोवन दवरता तें स्क्रीन पळोवन वचो आमी स्क्रिनाक पळोवचें तो टायम आमी संबंदाक रिप्लेस करचें आनी संबंदाक दिवचें स्क्रिनार दिवचो मोबायलाच्या स्क्रिनाक ल्हानशें स्क्रीन आहा टीव्हीचें स्क्रीन तिका व्हडलें ताका दिवचो टायम संबंदाक दिवचें मोबायलाच्या स्क्रिनार दिवचें ताका टायम दिवचें मागीर सांगता आमी काल करचें सांगता आमी इल्लेशें वॉक करचें मोगाचें न्हू सांगता आमी इल्लें वॉकाक वचचें सांगता इल्लेशें वॉक करचें आमी आनी सांगता आमी वॉक करन इल्लेशी आमची जिणी इल्लीशी ते सांगता मांडून हाडिचें आमी एक आनी तें वॉक केल्यार पयन केल्यार आमकां मुखेल सुखी जिवन जाय जाल्यार सिंपल जाल्यार सलीस कितें म्हण सांगल्यार तें आमी रिप्लेस करी जाय आमचें स्टील टायम आपलें वगेत्त बसच्यो वेळ आपलें तो इल्लो लोकां सांगता करसोंक बाप्पू सांगता पदनी सांगता मामा सांगता मावशे सांगता आनी कुटुंबा भाव भयणी सांगता तांच्या सेर उणये सांगता भाव सांगता तांचे सांगता वगेत्त बसच्या बदलाक तांचे सांगता इल्लेशें वॉक करून चलाचें इल्लें वॉक करून एक्सरसायज करीचें तांच्या वय सबार तेंपात हांव न्हू तूं उलोवंक नातिल्ल्या तुका हॅप्पी लायफ जायने तुका मतीची भलायक उडासाची चकत 90 वर्सां म्हणसर तीश्ण जायना न्हय शार्प जायना उडासाची चकत वचून न्हय आनी भलायकी बरी आसाची न्हय 70-80 तर तुवें येदोळ म्हणसर कोणाड उलयनासतना आसल्या मनशा कडेन राग दवरल्या पळय ताका बगसून ताका भेट कर आनी ताचे कडेन उलय ताची भेट कर आनी ताचे उलय कुटुंबां संध्या संगी झगडें राग हगे ग्रजेस आनी तांची झट्टी करची हें पुरा सोड म्हूण सांगता हें पुरा सोडू तांचे सांगता झगडें करचें म्हूण सांगता देखून जेजू म्हणटा तुमी एकामेकाची झट्टी करिनाकात म्हूण सांगता देव आसा झट्टी करूंक जेजू म्हणटा एकामेकाचो मोग करा जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणून जसो हांवें मोग केला तुमचो एकामेकाचो मोग करा म्हणून मोगाचो आदेश दिता जेजू जो आमच्या वंजेलांत 15 अध्याय 12 श्लोक सांगता 12 आनी उपरांतले आपुरबायचे जसो हांवें मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करा जेजून केल्ल्या बरी आमी एकामेकाचो मोग करीचे त्या दाळा आमची उडासाची सकत म्हातारो जाताना उडासाची सकत प्राय जाताना आमची भलायकी आमच्या आंगांत इल्लीशी दूख जाल्यार सोसून काडचें त्राण बळ पुरा मेळटा आमी संतोशान आसता देखून सांव पावलो म्हणटा पयल्या बऱ्या कोरिंथी पत्रांत 13 अध्याय 4 ते 6 म्हणसर तो सांगता मोग खोलो मोसोर आसल्यारय तो सोसून वता कोणें म्हाका म्हजेर मोसोर केल्यार तो सोसून वता तांचेर उलयता आनी मोसोर राग करिना हट्ट करिना राग दवरिना झगडें करिना मोग केदाळे एकामेकाचें बरेंपण आशेता म्हूण एकामेकाचें बरेंपण तें बरेंपण आशेल्यार मात आमची उडासाची सकत प्राय जाताना बरी आसता आनी आमचें आंग कितलें दूख आल्यार सोसून काडून जाता भलायकी बरी आसता संबंद लावालाविके हांसोन खेळोन आमचें थंय आसा ग्रोथ हार्मोन्स मस्त आसता ग्रोथ हार्मोन तांणी सोदून काडलां लोक ग्रोथ हार्मोन बरोवन आसात म्हणून कुटुंबां संध्या संगी झगडें राग हगे ग्रजेस आनी राग दवरल्यार आमची जिणी सत्यानाश जाता जिणी पिड्ड्यार जाता म्हणून रिसर्च सांगता जिणी देसवाड जाता म्हूण सांगता मार्क ट्वायन सांगता मार्क ट्वायन म्हणलो नांवाड्डीक बरयणार मार्क ट्वायन ताचो एक कोट सांगून म्हजी 2 उतरां अखेर करता मोगाच्या न्हू मार्क ट्वायन सांगता काल्यार म्हळ्यार उतार प्रायर ताणें बगलें उतार प्रायर ताणें बगली त्या सगळी जिणी विशयान तो सांगता काल्यार म्हळ्यार आमची संवसारी जिणी मोठवी ती राग करूंक हांकार दाखोवंक झगडें करूंक हट्ट करूंक आनी झट्टी करूंक न्हय म्हणटा तो आमची जिणी मोठवी ती मोग करूंक देवान दिल्या म्हूण सांगता मोग करया म्हूण देखून आमची जिणी झट्टी करूंक न्ही ती मोग करूंक म्हूण देखून जेजू माथेवाच्या वंजेलांत 20 आनी 3 अध्याय 20 आनी 3 श्लोक हो म्हाका मस्त मोगाचो श्लोक जेजू म्हणटा तुमी जडाच्यो वस्तू काणया म्हूण सांगता तो परिदेवान
तुम्ही हळवायच्या वस्तू काढून भोंवतात हळू वस्तू बैले दाखोवची बघत बैली दाखोवची ती हळवूची हळू संगती तुमी काळजान दवरल्यात बैलांनीचे हेरांक दाखोवचें व्हडले व्हडले मागणे म्हणल्यार बरें करचें आनी हेरांच्या देखी खातीर म्हणून ते न्ही म्हणटा तुमी गूंड संगती जडायच्यो संगती काळजान दवरच्यो म्हणटा त्यो गडाय संगती म्हणटा जडायच्यो संगती घट्ट संगती तुमकां भद्र करच्यो खुशी दवरच्यो तुमची ब्रेन सांबाळच्यो रक्षीत करच्यो भलायकी सांबाळच्यो आनी तुमकां खुशी हॅप्पी लायफ ह्या उतार प्राय दवरच्यो ह्यो 3 संगती म्हणटा मोग आनी न्याय नीत तांकां कितें नीत फाव घे तांकां तांचे कसरवाल्लें तें तांकां आमी दिचें तांकां मोग जाल्यार मोग दिचें तांकां टायम जाल्यार टायम दिचें न्हवऱ्याक नीत म्हूण सांगलें तेन्ना बायलेक भुरग्यांक टायम दिचें बायलेन न्हवऱ्याक आनी भुरग्यांक टायम दिचें ती नीत तें दिचें टायम दिचें वेळ दिचें करशिचें तांकां जाय जाल्यार दिचें न्याय नीत आनी दया माया म्हणटा दया माया न्याय नीत दया माया जेजू सांगता 20:3 माथेवांत बारी मोगाचें म्हाका एक बारी मोगाचें देखून सुखी जिणी मोगाचें न्हू बांदया संबंदाच्या वयर दिव्यवाणी